फॉरेस्टान सुद्दां येवन पळयल्लें तें झाड पूण तांच्यांनी कांयच केलें ना ताजेर एक्शन म्हणजे तें झाड ट्रीम करपा जावं मारपाक सुद्दां कोण धाडलें ना पूण आज हो प्रॉब्लम जाला कोणा ते मणेकाराले घराचेर तें झाड पडून तांच्या पत्र्यान 2 स्कुटरी पोना फुडें डॅमेज जाल्या. कित्याक काडपाक दिवना ते? ती कोण तरी ते हांगा लवंदे नेस्टान एक ती कोण रावता पळय न्ही ती केन्नाच झाडाक हात म्हणून ती लावपाक दिना. झाड समज ट्रीम करपाक गेल्यार सुद्दां ती म्हणजे झगडे करपाक येता म्हणून आमी ते सोडून दिले आनी पयलीं आमचे कडेन म्युन्सिपालिटीची गँग आसताले न्ही तेन्ना आमी ती मारून घेताली. आतां आमचे म्युन्सिपालिटी एक दीस कोण तरी आमचो लेबर पडलो आनी तेन्नाच्यान आमच्या म्युन्सिपालिटीन आमकां ती गँग दिवपाचें बंद केलां आनी आमकां हे खूब प्रॉब्लम जाला आनी म्हाज्या वार्डान आनी 2-4 कडेन तरी अशीं झाडां पडपाचीं आसा. म्हणजे म्युन्सिपालिटीन ना जाल्यार फायरान डिजास्टर मॅनेजमेंटान कितें तरी ताजेर आमकां उपाय दिवपाक जाय ही झाडां काडून नाजाल्यार आनीकूय अशें लोकांक खूब त्रास जातले. तरी आसतना बरें हांगा सकाळीं कोण तरी सांगलें कोणाक 2 गाडयो आसताल्यो आनी तेन्ना एक गाडी ताणें काडून खंय तरी दवरिल्ली आनी आज तो सकाळी फुडें झाड पडचे पयलीं 5 मिनटां पयलीं तो गाडी घेवन भायर सरला नाजाल्यार व्हडलो एक अनर्थ जातलो आशिल्लो हांगा. ते लवंदे नेस्टाचें बी हें म्हणलां कंपाउंड म्हणलां एक जर कोणी मनशाचें जर पडयलें आनी कितें कोणी कितें वायट जालें जाल्यार आज कितें जातलें आशिल्लें.